पणजे पुलीस स्टेशनान राती लेट नायट 3 सुमार एक कॉल येयलो. कॉल आसलो तो एका हॉटेलांतल्यान, पणजेच्याच एका हॉटेलांतल्यान फोन आसलो की थंयसर एक गेस्ट जे हॉटेलान रावपाक गेल्लो आनी तेजे सेक्युरिटी वांगडा 2 सेक्युरिटी गार्डा वांगडा तेजी झगडी जाल्या. पणजे पुलीस टीम जेन्ना स्पॉटार येयली तेन्ना कळोन येयलें की ज्या गेस्टा मदीं आनी सेक्युरिटी मदीं एक किरकोळ कारणा खातीर झगडी जाल्ली. तेन्नाच झगडी जाताना तेणें एक गेस्टान लाकडाचो जो दांडो आहा तो काडून त्या सेक्युरिटीच्या तकलेर दोगांयच्या मारलो म्हणून कळोन येता. तेन्नाच मारलो तेन्ना तो एक सेक्युरिटी गार्ड खंय तरी कॉलेप्स जाल्लो. ताका शिफ्ट करतालो जीएमसीन शिफ्ट करतना ताका वाटेक ताका मरण येयल्लें आनी दुसऱ्याक आतां जो दुसरो आसा तो एक्चुअली जीएमसीन आतां ट्रिटमेंट घेता, तेजेर उपचार आतां चालू आहा. तो मेला तो सेक्युरिटी हो धिरूज शर्मा हो रावपी मूळ मध्य प्रदेश आनी तो सेक्युरिटी म्हणून त्या हॉटेलान काम करतालो. दुसरो जो सेक्युरिटी गार्ड आहा तेजेर आतां एक्चुअली ट्रिटमेंट चालू आसा जीएमसीन. तेजें नांव आहा सत्यम गांवकार हो रावपी शिरोडाचो आनी तो हॉटेलान त्या सेक्युरिटीन म्हणून कामाक आसतालो. तेन्ना इन्वेस्टिगेशन पणजे पुलीस स्टेशनान जेन्ना स्टार्ट केली जाल्यार तो मेन एक्यूज आहा तेणें एक्चुअली तेजेर ताका मारलेलो तो एक्यूज खंय तरी पळोवन दाबोळी हांगा एअरपोर्टार तांकां मेळ्ळो. तो पळोवन वयतालो हैदराबाद म्हणून कोण येता तो रावपी हैदराबादचो. तेन्ना पणजे पुलिसीन ताका अरेस्ट केल्लो आनी तेजें नांव आतां फुडें नेलां. त्या एक्युजाचें नांव आसा अब्दुल अल्ताफ म्हणून. हो हैदराबाद रावपी हो जो एक्यूज आहा मेळटा त्या म्हायती प्रमाण अब्दुल अल्ताफ हो एक्चुअली हैदराबाद पुलिसेक एक्चुअली तेज्या नांवार हिस्ट्री शीटर म्हणून कळोन येता. हेज्या पयलीं असले खूब क्रायम तेणें केला हैदराबादान म्हणून आमकां कळोन येता. आतां पणजे पुलिसेन अब्दुलाक आतां अरेस्ट केला आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.